म्हापशा गणेशपुरी ते धुळेर रस्त्याचे काम अर्धवट सोडिल्ल्यान थंयचे लोक बेजार जाल्यात। फाटल्या 8 म्हयने खंय इलेक्ट्रिसिटी खात्यान रस्तो खणून उडयला। आत्रे पयऱ्यान त्या रस्त्यार एक्सिडेंट जातात म्हूण लोक बोवाळ मारता। पावसा पयलीं रस्तो जाग्यार घालो ना जाल्यार लोक खंय रस्त्यार देंवतलो। नगरसेवक सरकाराक बोट दाखयता। रस्त्याक लागून आमकां खूब त्रास जाता। हांगा 8 म्हयने जाले पडून दवरला सगळे खणून बी। हांगा डेली एक्सिडेंट जाता, डेली एक आसात। आमी धांवून येता घरांसून हांगा आवाज येयला की, आनी हांगा भुरगे पडटा, स्लीप जाता गाडयो। आनी 8 म्हयने जाले कांयच करूना, आसा तशेंच दवरला। आतां पावस येतलो, पावसान जाल्यार एकदम मागीर हाला, पावसान स्लीप जाता मागीर गाडयो, सगळे हे करता मागीर। ताका लागून कितें करचें, एकदम आमकां त्रास जाता। आनी डेली एक्सिडेंट आहा, भुरगे हांगा ल्हान खेळटा बी आनी गाडयो फास्ट येता वयरसून। रोड आता सगळ्यांक टच जाता। धुलेर इवन कॉलेजीक सुद्दां झेवियर्स कॉलेज और डीएम सगळ्यान होच रोड यूज करता वचपाक। आतां तेज्या खातीर खूब रश सुद्दां जाता, भुरग्यांक सुद्दां सारकें वचूंक मेळना। I'm facing a lot of problem that this road was dug nearly about 8 months before, and we were hoping that one day or other it will come, and then we put this matter to Mishal. Before the monsoon the things should get better, then it should be convenient to everyone. एक्सिडंट जावंक लागला हांगा आनी आमकां भियोन बीन भायर येवचें पडटा भुरग्यांक सांडून हांगा लोकांच्या भुरग्यांक सांबाळपाक। आनी ल्हान भुरगीं पडटात हेवटे आनी आमकां हांगा स्पीड ब्रेकराची गरज आसा। हे दिवन ते फास्ट व्हरतात भुरगीं, एक्सिडंट म्हणजे फास्ट व्हरून स्पिडानूय वयतात भुरगीं आनी हे शेकारांनी सगळे पडटात ते। This road, approximately 3-4 kilometers, was dug by electricity department some 6-7 months back, prior to our municipal elections. Then after I got elected, I started looking into this issue. Then I came to know that this was dug by the department, and they had given estimation to PWD for repairs of this road. Then I came to know that they had given wrong estimation. Then accordingly they were asked to give fresh estimation. So far nothing is materialized. You can see the roads. Accidents are taking place almost daily. And as this is very busy road, there are two busy roads in Mapsa, one towards Panjim and one towards Sholim, because all tourist places the other side. As this is very busy road, there are a lot of accidents taking place, and I feel I am taking up this matter to government, and I am sure they will come out with some fruitful results on this. क्रायम ब्रांचीच्या पुलिसांनी कळंगुटे ऑनलायन सेक्स रॅकेट फोडलें। 3 चलयांक सोडयल्यात, 2 पुण्यांतली, एकलें दिल्लीचें। त्या चलयांक धंद्याक लावपी एजंट रोहित सक्सेनाक क्रायम ब्रांचीन धरला। चलयां हडफड्या रावतालीं, तांकां सध्या मेर्शे सुधार घरांत दवरल्यात। घेव एक विराम।